हाजेर तुका सांगता गोवा पुलीस हॅज बिकम अ लाफिंग स्टॉक. आतां तुका सांगता ही इलेक्शन कॅम्पेन वाडटली, इलेक्शनाक उबे रावत तांचेर अटॅक करतले. कित्याक हे सगळे ऑल दीस इज बीन डन विथ पुलीस प्रोटेक्शन. गुंड बिंड हांकां सारकें पुलीस प्रोटेक्शन आहा, सो ते करूंक लागतले. आमकां एप्लिकेशनां करची पडटली, पुलीस प्रोटेक्शन आमकां दिया म्हणून. भाशणां बी करतलो जाल्यार ही परिस्थिती गोंयांत येवपाची आहा. गोंय तांणी इतलें इंडियनायज केलां की सगळे जितले जे क्रिमिनल आहात तांकां हो सेफ हेवन जाल्ले आहा. आनी कित्याक कितें चल्लां न्ही, काल तें परमिशन जें दिलें ते रजनीश हे म्हणटा ते ओशोचे ते कित्याक कशें एप्लिकेशनूच कशें येवपाक जाता. हाव यू कूड इवन एंटरटेन दॅट एप्लिकेशन. वॉट कामासुत्रा गॉट टू डू विथ क्रिसमस? खंय आहा कनेक्शन? कामासुत्राचें आनी क्रिसमसाचें कनेक्शन कितें? आनी त्या ऑफिसरान बरोवचे पयलीं, आयकुचे पयलीं, कन्सिडर करचे पयलीं वाचप तरी न्ही तें. म्हाका दिसता दे शूड बी एन इन्क्वायरी. आनी हर्टिंग ऑफ रिलिजियस सेंटिमेंट जातात न्ही, ताजेर केस जावपा जाय टू बिकॉज ही हॅज हर्ट रिलिजियस सेंटिमेंट. क्रिसमस इज अबाउट द बर्थ ऑफ क्रायस्ट मरे, द बिगस्ट रिलिजन इन द वर्ल्ड. हांगा 20% लोक, 20-25% लोक आहात ताजे, थंय तुमी कामासुत्रा हाडून ते कळयतात. म्हळ्यार कित्याक कितें चल्लां गोंयांत आनी कितें अर्थ आहा ताका? ते एप्लिकेशन आयलें कशें? आनी हे ऑफिसर जे कोण बसता तांकां वाचूंक कळना काय दोळे फुटून एप्लिकेशन बरयतात, एप्रुवलां दितात. नांव आयलें कशें? देर शूड बी एन इन्क्वायरी, नॉट ओन्ली एन इन्क्वायरी, देर शूड बी अ केस फायल्ड फॉर हर्टिंग रिलिजियस सेंटिमेंट अगेन्स्ट दॅट आश्रम. हाऊ कूड दे डू इट? ओशोची फिलॉसॉफी दुसऱ्या धर्माची फकाणां करपाक आसूंक जायना. सो वॉट इज कन्सिडर्ड अ सेक्रेड थिंग, हिंदूंक जेन्ना दुखता तेन्ना आमी रोखडे रिलिजियस सेंटिमेंट म्हणटा. दुसऱ्या धर्मांचे फकाणां करप ही सारकी न्ही. आनी गोंयांत एक हें आसा न्ही रे, बरे भशेन आमी सगळे धर्म जगतात, टॉलरन्स आसा, को एक्झिस्टन्स आनी रिलिजियस हार्मनी आहा. ही रिलिजियस हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो हो प्रयोग अशें जावंक जायना. आनी हें जाता, खुलेआम जाता. हाजो अर्थ कितें? गोंयांत सरकार आसा काय कितें हाजेरूच प्रश्न उप्रासता.